नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय भावाक पुलिशेन केली अटक। वाडदिसाच्या आदल्या दिसाच काळान केलो घात। शिर्डी देवदर्शनाक वतना नयबाग पेडणेच्या तरणाट्याक अपघातात मरण। सांतिनेज खाडयेची जाल्या अवतिकाय उदक व्हांवन आशिल्ल्यान मारता घाणवास। पणजी स्मार्ट केल्या तशी खाडी करची निवळ लोकांची मागणी। साळ न्हंयचें अस्तित्व संकश्टांत। हळशिकावणे उदकाक लागून न्हंयचें उदक जाला प्रदूषित। प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करपाची थळाव्यांची मागणी। आशेचो उमेदीचो जेजूच्या पुनर्जल्माचो दीस इस्टर संडे गोंयभर व्हडा उमेदीन। मध्यान राती चर्चिनी जाल्ले प्रार्थनेक हाजेरी लावन क्रिस्तांव भावांनी घेतलो जेजूचो आशीर्वाद। आणि 12 वर्सां उपरांत चर्चिल ब्रदर्स जिखले आय लीग फुटबॉल। अपील्स कमिटीच्या आदेशा उपरांत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघा कडल्यान जाली घोषणा। एसएलएत खेळपाक मेळटली संद। आता खबरो विस्तारान। आंबेडे नगरगांव खून प्रकरणात नवे मॉडर्न आयला। वासुदेव ओझरेकारान दिल्ल्या जबाबाच्या आधाराचेर पुलिशेन श्रवणाचो बापूय देविदास बर्वे आणि भाव उदय बर्वेक अटक केली। पण बापूय देविदास आणि भाव उदयान गुन्यांवाची कबुली दिवंक ना। पुलीस अजूनय ठोस पुराव्यांच्या सोदात आसात। पळयात पुढे बातमी। 6 दिसा पयलीं नगरगाव आंबेडे वाठारात हनुमान देवळा लागसार श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली। श्रवण बर्वेचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार आयिल्ले। खुनाचे घडणुकी उपरांत वाळपय पुलिशेन 18 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले। चौकशे उपरांत 17 जाणांक सोडून दिले। मात वासुदेव ओझरेकाराक पुलिशेन अटक केली। वासुदेवाची खोलायेन चौकशी केल्या उपरांत ताणें खंय श्रवणाचो बापूय देविदास बर्वे आणि भाव उदयाचे नाव घेतिल्ल्याचे उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल सांगता। Alpha police station had received information about a deceased individual in Ambede, Nagargaon sector. As soon as we had received this information, police teams were sent to the scene. At the same time, forensic experts from the Goa Forensic Science Lab were also sent to the scene of crime. When the police staff reached at the location, they discovered a body which was identified by the family members as one Shravan Barve, who was aged 24 years. It was told to the police that he used to live in the same house in the compound of which this body was found. After inspecting the scene of the crime and after speaking to the forensic experts, the Valpoi police station concluded that it would be correct to begin investigation by registering a case of murder. Consequently, an FIR under section 103 of Bharatiya Nyaya Sanhita was registered at 2 p.m. on 15/4/2025. On that same day afternoon, we had registered a case of murder. Looking at the sensitivity and the complexity of the case, we had immediately decided to form a special investigation team, which consisted of SDPO Porvorim, PI Porvorim, PI Bichulin, ASP under training Arun, who were directed to assist SDPO Bichulin and PI Valpoi in the investigation of this case. Given that the incident had occurred in a dark and isolated area, initial efforts to gather evidence were challenging. Therefore, we quickly shifted the line of investigation to conventional methods. After interacting with local residents, the investigative team narrowed its focus to individuals seen near the crime scene on the night preceding the incident. श्रवणाच्या खून प्रकरणात अटक केल्ल्या वासुदेव ओझरेकाराची पुलिशेन खोलायेन चौकशी केली। चौकशे वेळार वासुदेव आबूज जालो। ताणें ह्या प्रकरणात श्रवणाचो बापूय देविदास आणि भाव उदय बर्वे हांची नांवां घेतल्यात अशें पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल सांगता।
वासुदेवान दिल्ले जबाने प्रमाण श्रवणाचो बापूय देवीदास 13 एप्रिलाक खंय आपले कडेन आयिल्लो आनी तेन्नाच ताणें श्रवणाच्या खुनाचे कट कारस्थान रचिल्ल्याचो पुलिशेक दुबाव मारता. ह्यान आदी श्रवण आनी ताचो बापूय देवीदासा मदीं झगडी जाताली. बापायन श्रवणा आड वाळपय पुलिशेंत 5 कागाळी केल्यात. बापूय आनी पुता मदीं बरे संबंद नाशिल्ले ह्याच कारणाक लागून घडये बापायन पुताचो कांटो काडलो आसूये असोय पुलिशेक दुबाव आसा. Later, during the interrogation, Vasudev confessed that 2 additional persons who had participated in the act. He identified them as Devidas Barve and one Uday Barve, who we later discovered was the father of the deceased and the brother of the deceased, elder brother of the deceased. According to Vasudev's statement, Devidas Barve had approached him on April 13 and had speak conspiracy. It is worth mentioning that the crime records of Walpur police station has revealed that previously on multiple occasions complaints had been filed by Devidas against his deceased son. In these complaints, Devidas had accused his son of assaulting him. We have thus far found 5 non-cognizable complaints registered in Walpai police station, where the complainant is the father and the accused is the deceased son. Based on his complaint, previously Shravan had also been arrested. At this stage, we would not like to reveal more aspects of the investigation. कसो काडलो श्रवणाचो कांटो. श्रवणाचो बापूय 13 वेर वासुदेवाक वचून मेळ्ळो. हेच भेटी वेळार तांणी श्रवणाच्या खुनाचे कारस्थान रचले. 14 तारखेर श्रवणाचो खून जालो. 15 वेर श्रवणाची कूड देवळा लागीं सापडली. श्रवणाचे कुडीर घावे आशिल्ले. ताकाच लागून खून की नैसर्गिक मरण कळपाक मार्ग नाशिल्लो. पोस्टमार्टेमा उपरांत श्रवणाचो खून जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. दोरयेन गळो आवळून श्रवणाचो खून केल्लो. 16 तारखेर बापायन स्वता जावन श्रवणाच्या खुनाची कागाळ केल्ली. 18 वेर वासुदेवाक पुलिशेन अटक केल्ली. वासुदेवान चौकशे वेळार देवीदास आनी उदयाचें नांव घेतिल्ले. वासुदेवाचे जबाने उपरांत पुलिशेन श्रवणाचो बापूय आनी भावाक अटक केल्या. पूण बापूय आनी भाव अजूनय खुनाची कबुली दिवपाक तयार ना. दुसरे वटेन पुलिशेक अजूनय दोगांय आड ठोस पुरावे मेळूंक नात. ह्या प्रकरणात अजूनय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्र सातारा जाल्ले भिरांकू अपघातात न्हयबाग मेडणेच्या भगवान कासकर ह्या तरणाट्याक मरण आयले. वाडदीस आशिल्ल्यान तो शिर्डी देवदर्शनाक वतालो तेन्ना वाडदिसाच्या आदल्याच दिसा काळान घात केलो. भगवान कासकर आनी ताचे 4 इश्ट वांगडा देवदर्शनाक गेल्ले. अशी वायट घडणूक घडिल्ल्यान कासकरांच्या वाड्यार दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. काल राती न्हयबाग पेडणे हांगासरले 4 भुरगे भगवान उत्तम कासकर आणि ताचे मित्र हे शिर्डी देवदर्शनाक वयताले आणि देवदर्शनाक वयताना काल राती 11:30 सातारा हांगासर एक ट्रॉली उलटान पडली. ती मुखारसून तांकां दिसताले हे 4 जाण रस्त्याचे सायटीन लघवी करपाक उबे आशिल्ले आणि 3 जाण ते मित्र धांवताले तेन्ना होय भगवान कासकरय धांवतालो. पूण तो धांवता धांवता ते ट्रॉलीक आपाडलो आणि तो अत्यंत गंभीर जखमी जालो आणि त्या अवस्थेत तो थंयच पिड्ड्यार जावपाची घटना घडली. ताचो आयज वाडदिवस. तो वाडदिवस साजरो करच्या निमतान तो शिर्डी हांगासर देवदर्शनाक वयतालो आणि देवदर्शनाक वयच्यात आदींच ताका राती 11:30 हो अपघात जालो. ताचे गाडयेक कसल्याच प्रकारची इजा जावंक ना. पूण ते गाडी थांबून एके सायटीन लघवीक वयताले आणि मुखायल्यान एक ट्रॉली येवन ट्रॉली उलटी जाताली ती तांच्यांनी पळयली. त्यामुळे ते चौगूय धांवता धांवता तांकां ती आपलो जीव वाटोवपाक 3 जाणांक यश आयले. परंतु जेन्ना भगवान आशिल्लो
ताका जीव वाटोवपाक ताका यश आयलें ना. तो थंयच त्या ट्रॉलीचेर तेच्या आंगार पडली आनी ताका इजा जाली. पोस्टमार्टम सध्या सुरू आसा आनी ताची बॉडी हाडपा खातीर तांचे नातेवाईक सध्या साताऱ्याक गेल्ले आसा. ही घटना घडल्याच्या उपरांत जेन्ना पेडण्या कळ्ळी तांच्या कुटुंबियाचेर दुखाची छाया पसरलेली आसा. अशी घडणूक घडची न्हय अशेय लोक ह्या घटने वयल्यान तांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करताना दिसून येता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. हो नालो न्ही ही खाडी, पूण आयज तुमी थंय वचून पळयशात जाल्यार तुमकां तो नालोच कसो दिसतलो. आतां सद्याचे घडयेक सांतिनेज खाडी कोणूच खाडी म्हणपाक शकना. तो नालोच जावन रावला. एका तेंपार शेतां भाटां पिकोवपी ही खाडी आतां कोयरान भरल्या. सांतिनेज खाडयेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. आयज हे खाडयेची परिस्थिती पळयली जाल्यार ती खाडी न्हू जाल्यार तो नालो कसोच दिसता. एका तेंपार शेतां आनी भाटां पिकोवपी ही खाडी आतां नालो जाला. खाडयेच्या देगेर लोकांनी केल्ल्यो वस्त्यो आनी बांदिल्लीं घरां खाडयेचो नालो जावपाचें मूळ कारण आसा. कांय लोक सोडल्यार भोवतेक सगळ्याच जाणांनी आपल्या घरांतले अळशिकावणे उदकाच्यो पायपलायनी हे खाडयेन व्हरून सोडल्यात. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून खाडयेचें उदकूय दूशीत जाला. ताका लागून खाडयेच्या उदकाकूय घाणी पडल्यात. हे खाडयेचें उदक इंडोर स्टेडियमा कडल्यान मांडवीक वचून मेळटा आनी दुसरी वटेन योग सेतू पोंच्यान ही खाडी मांडवीक वचून मेळटा. दोनूय कडेन उदक तुंबून उरला. ताका लागून उदकाक घाणी पडल्यात. ह्या वाठारांतल्यान यो वच करतना लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. सरकारान पणजे स्मार्ट करपाचें काम हातीन घेतलाच. ह्या बोवाळांत ही खाडी पयली भशेन निवळ करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. देव बरो दीस दी गोंयकारांनो. हांव फ्रांसीस कोयलो आयज सांतिनेज क्रिकाची गजाल घेवन तुमच्या मुखार आहा. सांतिनेज क्रीक म्हणल्यार आदी आमचे जाणटे आहा ताका म्हणटाले एस्तुआरियो दे सांतिनेज, म्हणजे एस्टुरियो ऑफ सांतिनेज. एस्टुरियो कित्याक थिंगा उदक भितर भायर सरतालें. सोडटेक उदक भितर सरतालें आनी देंवतेक उदक भायर सरतालें. आनी हें जातालें दर्याचें पळय उदक मांडोवीन आहा तें भितर भायर येता आनी ती क्रीक सामकी साफ उरताली आनी क्लीन उरताली. आयज कितें म्हणल्यार थिंगा उदक आलोना. उदक आहा पळय तो खंय दवरलेलें आसता आनी त्या उदकान मच्छरां भरल्या, मच्छराचें लार्वा आख्खें भरलेलें आसता. उदकाचो वास येता आनी लोकांनी तितून सुयेज सोडूंक आनी पिड्यार केलां. आमची क्रीक जावन आमची क्रीक जी आहा ती काबार जाल्या. ती एस्तुरियो आमकां वाचोवंक जाय. पणजे म्हणल्यार स्मार्ट सिटी जाल्याच, पूण आमची क्रीकूय आनी एस्तुरियो सामकी स्मार्ट आनी लीप जावची म्हूण आमी मागतात. हेका लागून सरकारान एक मेन पळय काम करपाचें आहा तें ती क्रीक SAG इंडोर स्टेडियमा कडेन ती दर्याक पावता आनी दुसरी म्हणल्यार ती योग सेतू तेणी नवो योग सेतू पळय बांदला ESGच्या मुखार, थिंगा ती क्रीक मांडवी कडेन पावता. दोनूय ठिकाणी ती क्रीक ब्लॉक जालेली आहा. आतां ते ब्लॉक सरकारान उगडपाचें आनी मातशें भितर भायर उदक येत जाल्यार तें उदक चेंज जातलें आनी मातशें तें हें जातलें, क्लीन जातलें. आमी हें मागता सरकारा कडेन. आमचो तो एस्तुरियो दी सांतिनेज मातसो वाचोवपाचो आनी लोकांनी काळजी घेवची. ती क्रीक हें करचें न्हू म्हणून, सुयेज घालचें न्हू म्हणून. In a pristine city like Panjim, of course not right now, it's not pristine right now, but one of the best cities in the country, we have a waterway which could have been absolutely beautiful. The Kampal Creek, also known as the Santinez Creek, is a dirty mess of stagnant water, mosquitoes, and all the mess that comes with it. My family has been at the edge of the creek, and we are the longest serving family in that particular property known as the Gonsalves Mansion, and we face the brunt of the rot in the Kampal Creek to its fullest. Mosquitoes, stink, contaminated water in our wells. I remember the time when I was a young boy, we used to actually drink water from there. And I also remember the time when our neighbors used to swim in that water and from the well, which is still there in our home, but it cannot be used because of contaminated groundwater supply. And besides that, besides the water we used to drink, we used to even have our neighbors who used to swim there. Again, additionally, we had lovely fish. People used to fish. I used to fish myself.
So it has completely collapsed in the last 2-3 decades. And I only hope that something can be done. I know there is great energy amongst all of us, people of Kampal and people of Panjim, who are trying their best to make it happen. But my question is why? Why should the government not handle something of this sort? They talk of tourism, they talk of smart city. What smart city are they talking of without the Kampal Peak getting done? This smart city thing is a complete sham, a sham of gigantic proportions, and they think that people like us are fools. It's time that we rise and teach this government a lesson, and once for all put this into the right perspective. I wish it happens, and God bless the people of Panjim, people of Kampal, that this happens. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. एका तेंपार किराणा म्हाल आनी मेंगलोर टायल्सांची निर्यात करपी साळ न्हंयची सद्याक अवतिकाय जाल्या. साळ न्हंयत साचून राविल्लो गाळ काडपा खातीर आनी न्हंयची रुंदी वाडोवपा खातीर सरकारान कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, पूण अजूनय साळ न्हंयत मोठ्या प्रमाणात कोयर साचून रावला. जे अस्तित्व संकश्टात आसा. एका तेंपार साळ न्हंयतल्यान सामानाची आयात निर्यात जाताली. त्या भायर लोक न्हंयत नुस्तेमारी करताले. आतां ह्या न्हंयची सामकीच अवतिकाय जाल्या. न्हंयत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जाला. प्रदूषणाक लागून न्हंयत मोठ्या प्रमाणात गाळ साचून रावला. न्हंय देगेवेल्या घरांचे तशें HPDAचे हळशिकावणे उदक साळ न्हंयतूच हाडून सोडिल्ल्याचे थळावे सांगतात. फाटल्या कितल्याशेच वर्सां सावन सरकारान साळ न्हंयतलो गाळ काडपा खातीर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, पूण कितेंच फायदो जालो ना. दिसान दीस साळ न्हंयची स्थिती बिकट जायत आसा अशें आदलो नगरसेवक केतन कुडतरकार सांगता. न्हंयत हाडून सोडिल्लो हळशिकावणे उदकाच्यो पायपलायनी काडून उडयल्यो जाल्यार ही न्हंय निवळ जातली अशें ताचें म्हणणें. ह्या आतां नदयेक सगळी गटारां जॉयन जाल्या. SPDA मार्केटांतले सुद्दां हे जॉयन जाल्या. मदीं फ्लॅटाचें उदक थंय तातूंत घालतात. आनी इतलें जालां की दर वर्सा टेंडर काडून हें निवळ करपाचें परत जावपाचें. त्या पेक्षा डेली तें जाल्लें तरी बरें नाल्यार टेंडर काडून पयशे मेकळे करतात जाल्यार. स्वता एक व्हडली कितें म्हणटा डेव्हलपमेंट म्हणटा तो गोंयांत बंद जाल्ले भशेन जाला. ही नदी पर्यावरण मंत्री येता दर वर्सा अशें करून पळोवप आनी वचप आनी मागीर कितें फायदो ताचो? जर ताचे मुखार विल्हेवाट जायना, तातूंत बरो सोल्युशन येना जाल्यार हे उपयोगूच ना. पळय ही रिवर दिसता सामकी, म्हणजे तो रिवर म्हणपाचो ना, तो नालो आनी घाण हळशीक व्हाळ जाला. सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटा ते, पूण आमच्या हातूंत पळयता स्वातंत्र्या नंतर हांव आसा तेन्ना एकूय आमदार किंवा एकूय मंत्री हे निवळ करपाक सोदना. पोर्तुगीज तेंपार हे एक ल्हानशे बंदर आशिल्ले. त्या टायमार हे येताले कितें म्हणटा ते बटाटे कांदे बीन येताले. पोर्तुगीजा नंतर हांगा मेंगलोरच्यान टायल्स येताली पादमारी घेवन. ते आतां खंयच काय येवपाक मेळपाना. त्या भायर हे फिशा खातीर नुस्त्या खातीर सुद्दां बरें वापरपाक मेळटा. किंवा बेतूल तूं हांगा कितें म्हणटा बोटींग सेंटर करपाक मेळटा. पूण खंयच्याच आमदाराक जावं कोणाक मिनिस्टराक जावं कसलोच हे ना. ही साळ रिवर जी पळय म्हणटा ही आतां अशी येता जी सारकी सोडून जी बाणावलेक वता पळय तो पूल आहा थंयच्यान ती फूल वचून ती थोडी बाणावलेकूय वता ते सायडीच्यान. आनी ही अशी येता माडेलच्यान ते सायडीच्यान ही साळ रिवर. आतां ही साळ रिवर इतले पयशे गव्हर्मेंट मोडटा कितें करता इतले वर्सां जाली आतां गव्हर्मेंटाचेर पयशे मोडटा. कळ्ळें तुका? हजारांनी पयशे मोडटा. कळ्ळें तुका? ते हजारांनी पसून पयशे मोडून लाखांनी पयशे मोडून कांयच ताचेर उपयोग ना. कित्याक हांगा तुमी पळयल्या हांगा सगळी ह्यो पळय सिवरेज जी पळय ओपन जी पळय शेतान सोडल्या ती वचून त्या साळ रिवराक मेळटा. सिवरेजीचें सगळें उदक येता जावं आनी खंयचें तरी उदक येता आनी तें सगळें त्या साळ नदीक तेकयल्लें वता. तेकयल्लें कशें म्हटल्यार सगळें जें पळय आतां हें शेतान सोडटा तें फायनली उदक वतलें खंय? तें उदक वता आनी त्या साळ रिवरीक मेळटा. आनी ती साळ रिवर इतली पॉल्यूट जाल्या की समज जर लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाक समज जर थंय तुमी समज जर मातशी बोटी घातल्यो आनी कितें क्लियर केलें आनी थंय कितें हें मारलें म्हणून ती साळ रिवर क्लियर जावची ना. ताका मुळाक वचचें पडटलें. बाबा मूळ ताजें कितें साळ रिवराचें? ती साळ रिवर खंयच्यान चालू जाल्ली? ते साळ रिवरीक खंयचें उदक येवन पॉल्यूट करता? त्या साळ रिवरीचें कशें कितें ताका कोणें संडास बी आपल्या लायनी सोडल्या काय कितें? काय थंय आनी कितें तरी वचून कोणें तरी आनी कितें लायलां काय कितें? हें सगळें जेन्ना पळय ह्या साळ रिवरीच्या तुमी मुळान वतले, जेन्ना गव्हर्मेंट फक्त आय वॉश करपाक दोळ्याक उदक लावपाक पळय तें थोडेशें तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें की थंय
4 बोटी शो घातल्यो क्लिनींग करपाच्यो आनी कितें केलें आनी साल रिवर सामकी बरी केली अशें म्हणून ती बरी जावचीच ना कित्याक ताका अजून पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या मुळान वचना. गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आशेचो उमेदीचो जेजूच्या पुनर्जल्माचो दीस म्हणून इस्टर पुराय संवसारभर मनयतात. गोंयांतूय मोठ्या उमेदीन इस्टर मनयतात. गुड फ्रायडे उपरांत येवपी तिसऱ्या दिसा इस्टर संडे मनयतात. ह्या दिसा जेजू मरणाचेर मात करून परतो जितो जावन आयिल्लो अशी श्रद्धा आसा. बायबला प्रमाण हजारांनी वर्सां पयलीं गुड फ्रायडेच्या दिसा जेरुसलेमाच्या एका दोंगराचेर जेजू क्रुसाचेर चडयल्लो. उपरांत तिसऱ्या दिसा म्हळ्यार आयतारा जेजू परतो जितो जावन आयिल्लो. पुनर्जल्मा उपरांत जेजू आपल्या शिश्यां वांगडा 40 दीस राविल्लो. ताकाच लागून 40 दीस इस्टर मनयतात. आयज आख्खी पवित्र सभा व्हडली परब समोर उमता जेजूच्या जिवंतपणाची. जेजू जिवंत जाला आनी जें कितें आदावेवेन आपल्या पातका वरवीं आपल्याक आनी आख्ख्या संवसाराक इबाडलेलें तें जेजून आयज आपल्या जिवंतपणा वरवीं 7 फावटी सुबेज आमकां दिल्या. पदकाचें बोगसणें दिलें, सोर्ग उक्तो केलो, कुडीचें जिवंतपण दिलें आनीक दीत जायते आमच्यान चिंतूंक जायना तितलें. फकत मरणा उपरांत आमकां गोमतलें जेजूच्या जिवंतपणाचो फोड कितें. संवसारांत आसतना जिवन जेजूची शीस कशें जिवुया, बरे भशेन जिवुया. जिवन जेजूची खबर सगल्याक सांगुया. जेजूचें बोगसणें सगल्याक करुया. जेजूची बरी खबर उरया. तुमकां सगल्यांक बरी परब जेजूच्या जिवंतपणाची हांव दिता. फाटल्या कितल्याशाच सप्तकां सावन सुरू आशिल्ले वाद आनी गोंधळा उपरांत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अपील्स कमिटीन शुक्रारा आदेश दिल्या उपरांत 2024-25 वर्साचे आय लीग फुटबॉल जैतिवंत चर्चिल ब्रदर्स जाले. हे घोशणेक लागून चर्चिल ब्रदर्स ह्या पंगडाक इंडियन सुपर लिगांत खेळपाक संद मेळटली. जनसंपर्क आणि लोकशाहीचो धागो जितलो मजबूत जातलो तितलोच आमचो देश मजबूत जातलो अशें उलोवप केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी केलें. पणजे मिरामार हांगासर गोंय मराठी पत्रकार संघा वतीन राष्ट्रीय जनसंपर्क दीस मनयलो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी साम टीव्हीचे मुख्य संपादक डॉ. निलेश खरे खासा सोयरे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसाच्या निमतान पत्रकारितेंत बरी कामगिरी केल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान केलो. जनसंपर्क आणि लोकशाहीचो धागो जितलो मजबूत जातलो तितलोच आमचो देश मजबूत जातलो अशें उलोवप केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान केले. गोंय मराठी पत्रकार संघा वतीन आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय जनसंपर्का दिसा ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. पणजे मिरामार हांगासर गोंय मराठी पत्रकार संघा वतीन राष्ट्रीय जनसंपर्क दीस मनयलो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी साम टीव्हीचे मुख्य संपादक डॉ. निलेश खरे मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसाच्या निमतान पत्रकारितेंत बरी कामगिरी केल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान केलो. ह्या 10 वर्साच्या काळात जनसंपर्काचे काम करपाच्या पद्दतींनी काया पालट जाल्लो पळोवपाक मेळटा. प्रसार माध्यमांक लागून जनसंपर्क व्यक्तिगत जिणे मेरेन पावलो. सरकारी येवजण्यो सामान्य नागरिकां मेरेन पावोवपा खातीर जनसंपर्क एक प्रमुख माध्यम आसा. आतांची सरकारी यंत्रणा लेगीत खासगी जनसंपर्का इतलीच सक्रियतायेन वावुरता अशें उलोवप सकाळ मिडिया समूह साम टीव्हीचे मुख्य संपादक डॉ. निलेश खरे हाणें केले. तुमचं जे काम आहे जनसंपर्काचे काय मग पत्रकार असू दे किंवा जनसंपर्क अधिकारी असू दे आपण सर्वच असू दे, परंतु हे जर व्यवस्थितपणे झालं तरच ही लोकशाही मजबूत होईल. आणि या लोकशाहीच्या माध्यमातून या जनसंपर्काचा हा जो धागा आहे, संपर्काचा जो धागा आहे म्हणजे विश्वासाचा धागा आहे. काय खरं आहे या सगळ्या याच्यातून आम्हाला वरपर्यंत आणि वरचं काय ते खालपर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुम्हीच करू शकता. आणि त्यामुळे हा धागा, पब्लिक रिलेशनचा धागा जेवढा मजबूत होईल तेवढा आपला देश मजबूत होईल असं मला वाटतं. आणि म्हणून जे काय तुम्ही सगळे करतात ते पब्लिक रिलेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया ज्या पद्धतीनं सर्व स्तरावर, मीडिया स्तरावर असू दे, अन्य स्तरावर असू दे, हे पब्लिक रिलेशन जेवढं आम्ही मजबूत करणार तेव्हा आपला देश, आपला समाज मजबूत होईल अशी माझी पूर्ण धारणा आहे. सरकार ज्या योजना करतं, सरकार असो, सरकारशी निगडीत संस्था असो, खाजगी संस्था असो, प्रत्येक संस्था जी सेवा घेऊन येत असते ती सेवा ही मुख्यतः सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असते.
आणि जर सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत ती सेवा पोहोचवायची असेल तर त्यासाठी सगळ्यात प्रमुख जर मीडिएटर कोणी असतो सरकारच्या माध्यमातून तर तो जनसंपर्क अधिकारी असतो, जो ही बातमी किंवा ही माहिती ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून विविध माध्यमांचा उपयोग करतो. गेल्या काही वर्षापूर्वी आपल्यासाठी ठराविक अशी माध्यमं होती, टीव्ही, प्रिंट आणि रेडिओ. मधल्या काळामध्ये डिजिटलचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला, त्यातून सोशल मीडिया आला आणि सोशल मीडियानं पूर्णतः जनसंपर्क यंत्रणा ही घडून जागी व्हावी इतक्या वेगात जनसंपर्क वाढवायला सुरुवात केली. जनसंपर्क हा फक्त संस्थेपुरता सरकारपुरता मर्यादित विषय न राहता तो व्यक्तीच्या जनसंपर्कापर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वाळपई शहरात व्हांवपी न्हंयची सध्या दुर्दशा जाल्या. न्हंयत लोक प्लास्टीक, कोयर, बियरीच्यो बाटल्यो, कपड्यांनी हेर पाड पडिल्ले वस्तू उडयतात. ताका लागून पुराय न्हंय प्रदूषित जाल्या. चवथीव्यार गणपतीचे विसर्जन हे न्हंयत करतात, मात आतां ताची दुर्दशा जाल्ल्यान पालिकेन तशेंच संबंदीत प्रशासनान लक्ष घालून न्हंय नितळ करची अशी मागणी तळावेली केल्या. आमी जर पळयतात जाल्यार सगळे कडेन जर आसा जाल्यार हे प्लास्टीक किंवा हांगासर म्हाका दिसता बियरींचे बॉटल किंवा वेगवेगळे हांगासरले सगळे जे आसात पोतयो उडयल्ले आसात, फुलां आनी कितें उडयल्ले अशे खूब तरेचे हांगासर जे हे आसा ह्या न्हंयन आमी घातलेले आसात लोकांनी. आणि तेतूंतल्यान अशें दिसता की ही जी न्हंय आसा हे फुडें वचून खंय तरी आमी मोठ्या न्हंय म्हणजे म्हादयचे न्हंयचो एक भाग आसा आणि हे फुडें वचून सकयले जे गांव आसात ह्या न्हंयचे उदक पिता आसतले, त्याच प्रमाणे हे जे उदक आसा ते वेगवेगळ्या नळाच्या हेतूंतल्यान आमी सगळे सुद्दां आमी पितात. ताका लागून ही जी न्हंय आसा ही क्लिनींग दवरपाची ही खूब गरज आसा. कारण हे जे न्हंय आसा आनी ह्या न्हंयचें उदक आसा ते आमी म्हादयचें उदक आमी सगळे कडेन आमी यूज करता. ताका लागून हे जे आमचे हांगासरली जी म्युन्सिपालिटी आसा, स्थानीक म्युन्सिपालिटी आसा, तशेंच इरिगेशन डिपार्टमेंट आसा, हेंच्यांनी हेजे कडेन लक्ष दिवन हे जे हांगासर जी न्हंय आसा ती क्लीन करपाक जाय. कारण हेचो जो यूज आसा तो फुडें आमच्या जिवना खातीरच आसा. आमी जे आसा ते मासोड्या हांगा जी वाळपय न्हंय आसा जिचो उगम झरमे ह्या गांवांत जाल्लो आसा आणि ही जी वाळपयची न्हंय आसा ती वचोन आमच्या म्हादय न्हंय आहा मासोड्या हांगा तिका मेळटा आणि तिजो जो प्रवाह तो मागीर मासोड्या हांगा व्हडलो जाता. आणि तेज्या उपरांत गांजी हांगा जो प्रकल्प आसा पाणी उसपा जो थंय ही उदक वयता आणि ते उदक पिवपा खातीर वापर जाता. त्याच बरोबर ते उदक फुडें वचोन ओपा हांगा वयता जो पाण्याचो मोठो प्रकल्प आसा थंय हें उदक वयता वापर जाता. आणि त्या लोकांचे जे उदकाचे जे सोर्स आहा तो म्हादेचोच आहा. त्या खातीर हांव जे सत्तरीचे लोक आसात जे ह्या उदकान जे वेस्टेज उडयतात तांकां म्हाजी प्रामाणीक मागणी आसा की तांच्यांनी ह्या उदकान जे वेस्टेज उडयतात प्लास्टीक म्हण, फुलां म्हण आनी माती हें कपडे म्हण कितें हे खुबशे गजाली ह्या उदकान आसात त्यो तेंच्यांनी उडोवच्यो न्हू. त्याच बरोबर वाळपय जी नगरपालिका आसा आणि वाळपय जे इरिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा की तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवचें. जाय जाल्यार CCTV कॅमेराय बसोवचे. जे आनी हांव जो आतां उबो आसा तो वाळपयचे जे गणेश विसर्जन हे आसा क्षेत्र जे आहा थंय आसा. त्याच बरोबर वाळपय जे लोक आसात तेंच्या कडेन मागणी आहा की तेंच्यांनी सुद्दां जे आमचे सार्वजनीक गणेश मंडळ आसा तेंच्यांनी सुद्दां हेजेर लक्ष घालपाची गरज आहा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर